सध्या आम्ही वाळपे पोस्ट ऑफिसाकडे आसा आणि पोस्ट ऑफिसान हांगासर चोरी जाल्लेली आसा आणि ह्या चोरीचे जे तक्रार आसा ही वाळपे पोलीस स्टेशनार दिल्लेली आसा। त्या प्रमाणे वाळपे पोलिसांनी हांगासर येवन पाहणी केलेली आसा आणि सध्या जी पोस्ट ऑफिस आसा हे सध्या सील केल्ले आसा। ही चोरी जाल्ली आसा ही रातचीच वेळार जाल्लेली अशी माहिती आसा आणि पोस्ट ऑफिसाचे फाटली जी खिडकी आसा ह्या खिडकीचे गिल्स काढून हांगासर चोरान प्रवेश केल्लो आसा आणि हांगासर जी तिजोरी हा ही फोडलेली आसा आणि भितरली लाखो रुपयाची जी येवज आसा ही लपासल्ली हा। मात अजुनी कितले पैसे घेतले चोरान व्हेल्लेले आसा हे अजुनी कळ्ळेले ना। तशेंच हांगासर खंयचे खंयचे आणि बाकी कितें भितरले कितें सामान व्हेल्लेले आसा हेची सुद्दां अजून जे कितें आसा हे अजुनी कळ्ळेले ना। सध्या हांगासर जे स्टाफ आसा हे हांगासर भायर आसा आणि मेन म्हणटा ते हे पोस्ट ऑफिस आसा हे पोर्तुगीज कालीन आसा आणि हांगासर असो हो जागो आसा हांगासर निर्जन स्थळ अशें म्हणटा। हांगासर रातचे वेळार खुबशे हांगासर गैरप्रकार जाता आणि हांगासर पोस्ट ऑफिस आहे ह्या पोस्ट ऑफिसान जे CCTV कॅमेरा आसा हे हांगासर नासल्या कारणान आता ही चोरी जाला ही कशी जाला हेजे कळू शकना। तशेंच हांगासर रातचे वेळार सेक्युरिटी गार्ड सुद्दां हांगासर नसल्या कारणान हांगासर जी चोरी जाला ही कशी जाला आणि केन्ना जाला हेजी म्हायती अजुनी ना। तेका लागून आता जे पोलिसांनी हांगासर सायडीक जी घरां आसा थंय CCTV आसा काय हेजो तपास आता सध्या सुरू केल्लो आसा। तशेंच फॉरेन्सिक लॅब येयल्या नंतरच हांगासर जी फुटेज आसा आणि जे ठशेतज्ञ आसा ते जे हांगासर जो फुडलो तपास आसा हे करतले। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।